नमस्कार. तुम्ही पळयतात गोवा 365च्यो कोंकणी खबरो आनी हांव उर्वशी नायक. गोंयांत नोकऱ्यो आनी रोजगार साप्प उणो जाला म्हूण काँग्रेसीचो म्हालगडो फुडारी लुईझीन फालेरान हुस्को उक्तायला. गोंयच्या तरणाट्यांक नोकऱ्यो दिवपाक सरकाराक अपेस आयला. देखून तरणाटे राज्य आनी देश सोडून वतात आनी भायर स्थायीक जातात असो आरोप ताणें केला. गोंयांत नोकऱ्यो नात देखून घुवळी वखदांचो प्रस्न राज्याक सतायता अशेंय तो म्हणटा. गोंयच्या 1991 वर्साच्या रोजगार धोरणाचेर सरकारान आडनदर केल्या असो आरोप फालेरान केला. हे धोरण लागू केले उपरांत गोंयांतल्या उद्देगीक वाठारांत 80% नोकऱ्यो गोंयकारांकूच दिवपाक जाय. गोंयांत जीण जगप आतां सोंपें ना अशें फालेरान पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. बँको आनी हेर केंद्र सरकाराच्यो एजन्सी आदी गोंयकारांक नोकऱ्यो दिताली, मात आतां तांणी तशें करप बंद केलां. Government is slipping. All of us are slipping. We have given them the land. We have given them all the infrastructure. We have given them the support system. And they are not recruiting Goans because there are now agents, so-called contract labor, contractors who bring the labor from outside and feed this industry. That has to be stopped immediately. Somehow some of the industries went to the government, and this law which I had brought, they somehow got away with, and they are not implementing it now. Now this is as far as B farm, D farm and M farm. But as far as others like packers and other stuff, I find today their recruitment is not in Goa. Their recruitment is outside Goa. And they are not taking our boys and girls. That time our boys and girls were getting good jobs, so they were not seeking them. But today they don't have any jobs. They are ready to work any this if they provided they get a minimum wage. Portuguese passport either to Gulf or to London, they are doing well. They are not doing well. I have seen there. Many of them may be doing well, but many of them are also not doing well. They are doing all sort of jobs, but they have lost hope here. And whenever I go there, they are asking, how's Goa? What is happening? In fact, they have got more love for Goa than many of us who are residing in Goa. But they are left with no alternative. They have no hope. And this is what I said in my initial this. They have to do something which they would have never done, taken a foreign citizenship and keeping their land, their family, their mother, their father and run there and then come back. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. येरादारी बरीच वाडल्या, पूण गोंयची फेरी सेवा सुदारपाक पावलां उबारपाची गरज आसा. आयतारा सारमांचेर दिवचले फेरीबोटींतल्यान गाडी काडटना ड्रायव्हराचो ताबो गेलो आनी गाडी उदकांत देंवली. खारें उदक गाडयेच्या इंजिनान गेल्ल्यान गाडयेक लुकसाण जालां. फेरी धक्को चड उबार आसा आनी ताका लागून फाटीं बरेच अपघात जाल्यात अशें लोकांनी सांगलें. ह्या धक्क्याची उबारी उणी करची अशें तांणी मागलां. ड्रायव्हर रिवर्सान फेरयेंतल्यान गाडी काडटालो तेन्ना ताचो गाडयेवयलो ताबो सुटलो आनी गाडी उदकांत देंवली. फेरयेचो धक्को सारको ना म्हणून अपघात जालो अशें थळावे म्हणटात. येरादारी वाडल्या, मात फावो त्यो साधन सुविधा सुदारूंक नात अशें तांचें म्हणणें. दिवचल आनी तिसवाडी मालाक जोडपाक सारमानूच स्टॉकार वचपी फेरी लोकांक बरी पडटा म्हूण हांगा सदांच येरादारीची चिरंगट आसता. ह्या रुटांसून अनेक गांवांचे जावं सिटींचे लोक हेवटेनसून मेन इम्पॉर्टंट ही शॉर्टकट रोड असल्या कारणान भरपूर हांगासून गाडयो येता आनी त्या गाडयांक ज्या पद्दतीन जी सायड जाय जावं तांकां जे स्पेस जाय ती हांगासर गावना. हेज्या पयलीं आमी खूब फावटी R&Dक आमी लेटर केलां. आतां ह्या एप्रील म्हयन्यानूय बीन तांकां लेटर केलां आनी परत एकदां आमी R&Dक लेटर केला की हांगासर ह्यो पोरण्यो फेरीबोटी चलच्यो ना. ह्यो भयंकर पोरण्यो फेरीबोटी आहा आनी हेज्या पयलीं हांगासर एक इन्सिडंट जाला आनी कारण फक्त फेरीबोटी पोरण्यो म्हणून आनी हो लॉंग रूट आसल्या कारणान हांगासर नव्यो फेरीबोटी जायो आनी ते नव्यो फेरीबोटी खातीर आमी गेले 2 तारखेक पंचायतीनसून रेजोल्युशन घेतलां आनी ते रेजोल्युशन ऑलरेडी आमी R&Dक धाडलां. सारमानशेची हें फेरी म्हणजे राब आहा पळय तो हें ना कॅपेबल असो ना. म्हणजे एकदम स्लोप आहा, गाडये घालतना काडटना त्रास जाता आनी ब्रॉड जावंक जाय. मातशें फुडें व्हरपाक जाय मातसो राब तो. फेरी बरोबर ना ती फेरी पोरण्यो आहा सामक्यो आनी ते आपणाक मनमानी कारबार जालो आहात तेंचो तो. हें राब हो मातसो रूंद जावपाक जाय दोनी सायडीनी. ही सायड फुडें घेवपाक जाय मातशी. म्हणजे इवन कितें कोणाचो ब्रेक बीन लागना जाल्यार झूप करून भितर वचोंक शकता गाडी. दिवचलच्यान खबराकार महेश गोवेकार.
गोंयांतलो मायनिंगाचो प्रस्न बेगीतले बेग सोडोवचो आनी मायनिंग अवलंबितांक तांच्यो नोकऱ्यो परत मेळोवन दिवपाक सरकारान बेगोबेग पावलां उबारपाक जाय अशें गोवा सुरक्षा मंचान मागला. कॅसिनोंचेर सरकारान एक तर कडक नदर दवरची नाजाल्यार ते बंद उडोवचे अशेंय तांचें म्हणणें. पक्षाचे केंद्रीय कार्यकारिणी समितीची बसका जाले उपरांत गोवा सुरक्षा मंचाचे वांगडी पत्रकारां कडेन उलयताले. गोंयकारांक हालीं साबार प्रस्न सतायतात. मात सरकार कॅसिनो, घुवळी वखदां, मिना खणी, म्हादयचो प्रस्न, प्रादेशीक आराखडो आनी हेर विशयांचेर कांयच उपाय काडिना अशें मंच म्हणटा. जे विशय आशिल्ले ते खाण प्रश्न, म्हादई आनी पाणी प्रश्न, प्रादेशीक आराखडो, ड्रग्स, कॅसिनो, मोपाचो विशय, गोहत्याबंदी आनी धर्मांतरण, मानवी तस्करी आनी त्रिसदस्यीय समिती अशा विशयांत ते सराव जाले. जशें बिहारांत दारूबंदी हाडली, महाराष्ट्रांत प्लास्टीक बंदी हाडली, हांगा लोकहिताचो विचार केलो गेलो, महसुलाचो विचार बाजूक दवरलो, तसो विचार ह्या कॅसिनो बाबतींत करपाची गरज आसा. कारण जातून वेश्या वेवसाय, जुगाराच्या संबंदांतलें नियंत्रण हें अजिबात उरलेलें ना. त्याच्यासाठी जो गेमींग कमिशनर नेमपाचो आसा तोय अजून नेमिल्लो ना, तो त्यांनी नेमचो अशा पद्धतीची मागणी ह्या कॅसिनो संबंधांतली आसा. खाण अवलंबीत जे आसात यांच्यासाठी जो वेगवेगळो फंड आसा, म्हणजे खाणीचो लिलाव, खाण मालाचो लिलाव करून आयिल्लो पयसो आसत, मिनरल फावंडेशनचो फंड आसत, रिजर्व फंडाचे व्याज आसत, ह्यातून तांकां रोजगार आनी उद्योग निर्मिती जावन तांकां पोटा पाण्याक ते लागतले अशा स्वरुपाचो विशय हो बेगिनात बेगीन करचो. मजगतीं आपणे मायनिंगाचो प्रस्न सोडोवपाक मुख्यमंत्र्या सांगातान बसका घेतल्या अशें सावड्डेचो आमदार दीपक पावसकारान सांगलें. आयकात तो कितें सांगता तें. मायनिंगाचो विशय हो एक गंभीर विशय आसा आनी मुख्यमंत्र्या कडेन ह्या विशया बद्दल उलोवप म्हणजे पयलींच काल मिटींग जाली म्हाजी मुख्यमंत्र्या कडेन आनी मुख्यमंत्र्यान सांगलां फुडल्या विकाक ह्या बद्दल आमी मिटींग दवरया. तेन्ना हे जे लोकांक म्हणजे ह्या वाठाराक जवळ जवळ 6 मायनिंग वर्कर युनियन आसा आनी 6तले एक शेजागोवा सोडल्यार बाकीचे 5 मायनिंग वर्कर युनियन आसा त्यांनी आपल्या कामगारांक टर्मिनेट केल्या आनी तेणें सेटलमेंटूय केला. तशें तेणी करपाक जायना आसुल्लें आनी बाकीचे जे कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम आसुल्ले तेंचो तो तेंच्यांनी रिपोर्टूच ना तेंचे कडेन, तांकां तेणी पयलींच कामांतल्यान काडले. म्हणजे अशी ही बेकारीची ह्या वाठाराक एक मोठो नंबर वाडलेलो आसा. त्या खातीर हांव मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलां आनी मुख्यमंत्र्यान सांगलां हेजेर आमी तोडगा काडया. हो जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड आसा तो तेंचे कडेन पावया, ट्रका कडेन, ड्रायव्हरा कडेन आनी कामगारांक जे टर्मिनेट केल्या तांकां ह्या स्किमीक, ह्या पॅकेजीक घुसोवया आमी अशें हांवें सरकारा कडेन मागलां, मुख्यमंत्र्या कडेन मागलां. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी आनी सावड्डेच्यान खबराकार प्रहार सावड्डेकार. घेवया एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गांवांत एका हॉटेलाच्या प्रकल्पाक मान्यताय दिल्या म्हूण केसरवाळांतले लोक चाळवल्यात. हो प्रकल्प केसरवाळ हाळा लागसर येवपाचो आसा अशें ते म्हणटात. प्रकल्प येवपाचो आसा ती सुवात कोमुनिदादीची आनी कुठ्ठाळची आमदार एलिना साल्ढाणा आनी GTDC अध्यक्ष निलेश काब्राल गांवाची वाट लावपाक सोदतात अशें लोक म्हणटात. कोमुनिदादीचे सुवातेर हो प्रकल्प उबारपाक कुठ्ठाळची आमदार एलिना साल्ढाणा आनी GTDC अध्यक्ष निलेश काब्रालान परवानगी दिल्या असो आरोप लोकांनी केला. जर हो प्रकल्प बंद उडयनात तर कोर्टान वचपाची शिटकावणी तांणी आतां दिल्या. And I'm asking Cabral and Alina, as you are from this village, Sankwade, आणि अरे काब्राल बाब, तूं हे जाग्याचेर येवन तुमी तुमचे गांवचे आनी तूं पासून येवन हे नांव लावला आनी आतां तूं म्हणटा गोंयकारांक वा गांवकारांक तूं कार्ड दितलो. दॅट हॉटेल वील इश्यू आयडेंटिटी कार्ड्स टू यूज द स्प्रिंग. वाय डू वी नीड समबडी एल्स टू गिव अस? It is open for every Goan, and not only card means you have restriction, no cards. 24/7 आम केन्ना रातचे वयताय. आतां we decide, friends, we go night, any time, day of the night, any time of the night we go. So no restriction. We will not allow this hotel to come here, and we will rejuvenate the well. We will go to the court. The area is a heritage site. You cannot develop things around this, and you cannot pollute this. They're talking about the STP. They're talking about the STP. What they did in the all industrial area, which no industrial area has to, all STPs to control the pollutants. That is the cause of this destroying this beautiful Kesarawal spring. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. सगळ्यात पयलीं साण न्हंय नितळ करपाक आनी उपरांत
वेस्टर्न बायपास सकयल्या वाठारांत आशिल्ल्या सुवातेर बांदपाक जाय अशें बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमावाचें म्हणणें. तशेंच खारफुटीची झोपां कातरून उडोवपा संदर्भात कायदो केला तो बदलपाक जाय अशें चर्चिल म्हणटा. वेस्टर्न बायपास बांदपाच्या आदीं ह्या कामांक प्राधान्य दिवपाक जाय अशें चर्चिलाचें म्हणणें. राज्यांतल्या रस्त्यांची कामां सुशेगाद चल्ल्यात अशें केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन म्हणिल्लें. ताचेर चर्चिल उलयतालो. आपूण रोखडोच ताका हे बाबतींत कळयतलो अशें ताणें सांगलें. ऑनरेबल मिनिस्टर सांगपा जाय नांवांत बरोवन घातलें कांदगडे आनी एक पाट बरोवन घायलें ताका जी पाट रिवर्स जाला हा हारेबांदसान कुडबांद ही पयली उस्पून ड्रेजिंग करून बांदून घेवपाक जाय. आज पासून देवान 10 दीस कंटिन्यू पास जोडिल्लो ना. 10 दीस तरी कंटिन्यू पास तरी जोड जायत तूं हारेबांद जाता चोया तुमी. खारफुटेच्या झाडांक लागून न्हंयची व्हांवपाची वाट अडून उरल्या आनी देखून ती पयली नितळ करपाक जाय अशें आदलो भौशीक बांदकाम मंत्री म्हणटा. गोव्हर्मेंटाचो एक लॉ आहा जे मँग्रोव्ज आहाय ते कातरपा जायना म्हूण तो लॉ एक तळे कडेन चेंज करचो पडलो. कित्याक जे मँग्रोव्ज पळय आहा त्या न्हंयत एसता तेच जाले आनी इतले वत शेतांक गेले लोकांक शेत पिड्यार जालें. सो शेतांक कितें जाता मँग्रोव्ज जाय आमकां. ताका लागून हांव कितें सांगूं सोदतां हे सगळे ह्यो वस्तू कातरपा जाय आनी ती ड्रेनेज करून ती बांदून घेवपा जाय आनी तेन्ना चोवपाचो बाबा एक पावस पडो उदक वयता वचना आनी तेन्ना मागीर वेस्टर्न बायपास कमेस करपाची. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. घुवळी वखदां आनी शिंदळकी वेवसायांत ज्या पुलीस अधिकाऱ्यांचो आनी राजकारण्यांचो हात आसा तांची नांवां जाहीर करपाक कळंगुटेचो आमदार मायकल लोबोक अपेस आयला असो आरोप कळंगुटेचो आदलो सरपंच जोझफ सिक्वेरान केला. पूण पुलीस हे बाबतींत जाय तशें काम करतात आनी परिस्थिती बऱ्याच प्रमाणात सुदारल्या अशें मायकल म्हणटा. घुवळी वखदांच्या वेवसायांत घुसपल्ल्या राजकारण्यांची आनी पुलीस अधिकाऱ्यांची नांवां आपूण जाहीर करतलो अशें मायकल लोबोन 5 वर्सां फाटीं विधानसभेच्या अधिवेशनांत उतर दिल्लें अशें जोझफ म्हणटा. डान्सबाराचो आनी स्पांचो आंकडोय वाडला असो आरोप जोझफान केला. आमकां MLA सांगतालो एसेंब्लीन की आपूण ते पुलीस ऑफिसरांची नांवां सांगतलो म्हणून आनी ते पॉलिटिशियनाची नांवां सांगतलो म्हणून. आयज पासून तो कोणाचीच नांव सांगना पूण हितून कळटा ड्रग्स हो करतालो म्हणून. आनी ड्रग्स करपाक हो कारण कित्याक तेणें काफे लुडा अंजुना थिचो सान हे तेणें बिझनेस केलेले आपणाचेर एट काफे लुडा आनी आयज पासून तो हे ड्रग्स चालूच आसता. 5 वर्सां तेणें आदीं सांगलेलें एसेंब्लीन पुलिसाचे आनी टॉप ऑफिशल्स आनी पॉलिटिशियनाचें नांव सांगतलो म्हणून. आयज पासून कोणाचेंच नांव येवंक ना. कित्याक आयज जे कोण ड्रग्स कालागुडी विकता तेंची घराणीं आरपोरा पार्रा ह्या गांवांत आसा. केटेमेन ते विकलेले ते बी पार्रा रावताले आनी आदीं हांवें सांगलेलें की हे सगळे नायजेरियन आनी हे सगळे ड्रग्स विकता ते फकत पार्रा तेंचें ठिकाण. पुलिशेन साबार घुवळी वखदांचे केशींनी गुन्यांवकारांक भितर उडयल्यात आनी आतां परिस्थिती सुदारल्या अशें कळंगुटेचो आमदार म्हणटा. जर कळंगुटे घुवळी वखदांचो वेवसाय चलता आनी ताची म्हायती जोसफा कडेन आसा जाल्यार ताणें ती म्हायती पुलिशेक दिवची अशें आवाहन मायकलान केलां. जर तर police is hand in gloves, they wouldn't have arrested. You see the number of cases in Kalangut police station and then let's talk. आख्खे गोंयांतल्यो केशी एकठांय कर आनी कलांगूटची केशी एकठांय कर. सो दे आर वर्किंग. जो तर जोझफ सिक्वेरा कडेन जो तर इन्फॉर्मेशन आहा तेणें दिवचें पुलिशेक. कलांगूट दिवचें न्हू. इफ ही थिंक्स दॅट कलांगूट पुलीस इज नॉट एक्टिंग लेट हिम गिव इट इन एंटी नार्कोटीक सेल. कळंगुटेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. दक्षिण गोंय PDA बाजाराक अंदाजे 1.14 कोटी रुपया खर्च येतलो असो अदमास आशिल्लो पूण तो आतां 2 कोटी रुपयांचेर पावला. मात बाजाराचें नूतनीकरण करपाचें सगळें काम 25 जून मेरेन सोंपयतले आनी ताचें उक्तावण करतले अशें उतर अधिकाऱ्यांनी दिलां. आयकात ते कितें सांगता ते. On 25th June in 2001, 17 years ago, it is their wish to get in the refurbished market.
which is going to be the best fish market in the whole of the country, on 25th June. I had set a date for 18th June because it was the occasion of Goa Revolution Day. I can say with all confidence that the market is going to be ready by 18th June. Although you find this today, tomorrow you will find something else because there are 100 people working round the clock. The Fatorda police station was like this only. When I had a review 4 days ago, people said never it's going to complete. But after those 4 days, it was completed on that day itself. So we have the capacity to have an inauguration tomorrow. But we believe that haste makes waste. There are a few things which have got to be smoothened out. Things which are basically of government's a bureaucratic job, like allotting meters is electricity department's job. The lighting was supposed to be done by PWD. I got it out of them and I gave it to GSITC, because of which this is being done now. So there are some initial teething problems which may be there. We will figure everything out by the 25th June and we'll have a inaugural on the 25th of June. But the market is complete in all respects. Now what I have told them is there are 2-3 things which will have to be done. Maintenance of these public amenities is a must. It is not worth only constructing them, somebody will have to maintain it, for which there will be a full-fledged supervisor who will, and we will give them smart cards to the fishermen, to the fish vendors, to the cutters, to the ladies, adolo घेऊन बसतात उजरावपाक तांकां. We will also provide facilities to the cutter shed, cutting shed, lights will go there. And weekly cleaning will happen through jet cleaning, through an agency. Tender will be finalized in this week. So every week all these things will be removed and cleaned. We will have to check levels, whether water is flowing into this, omadi khoi udta, all these things we will do, within this week we will figure all things out. We will also have to provide security here. We'll have to give, by and large, cleaning and these are issues. So all these things we are going to set this right as per their demand that they want to get in on the 25th. We will now get in, will commission the market on the 25th. सद्याक जाला बरें आज कंप्लीट जालें ना 25th देखून इनॉग्रेशन जालें कितेंय आनी कोणाची डिफिकल्टी आमगेली ती आमी सगळे आमचे पिडी आनी दोगांचे मदीं बसून सॉल्व करतले तेच करून जायते प्रॉब्लेम येतले कोणा जायना कोणा हात पावना आनी कितें म्हणून ते आमी तांकां सांगितलां मागीर बस या एकमेका प्रॉब्लेम सॉल्व करपा पडटले कशेंय करून मातशें पूण बरें हांव तें करतले आमी हांवें सांगलें का भायर बसून दिवपा न्हय बरेंशें स्ट्रिक्टली सेक्युरिटी बादोर भायर बसून कोणाक ना कित्याक आमगे बिजनस सोडून हांव यावदान धांवन येवं पावना कोण भायर बोल्ला ते सेक्युरिटी तांकां भितर घेवपाचें उदक पडपाची आनी बरी आहा ती सर्वीस लोकांक दिवपाक कोत्ता आनी मार्केट बरें केलां पूण आमकां ही सुविधा मेळ्ळी म्हणटा आमी लोकांक सर्वीस दिवपा जाय बरी तुमी चोयला आसतलें मार्केटाक खूब पयशे म्हणले तेणी ते लोकांक सर्वीस मेळना जाल्यार कोलो फायदो मागीर तीच सर्वीस बरी जावन अशें करून भायर येवन लोकांचें उदक पडप केंसां जातालीं कापलेन जातालें म्हणटा हें बरें आहा तें जावपा लागून हे भाशेन केलां म्हाका दिसता बरे भाशेन लोक चेंज जातालो मातशे थोडे दीस 2 दीस त्रास जाताले एक म्हण आपणी एकमेका सजमान हे भाशेन बरें करताले कितें हांवें सांगून दवरला सगळ्या बरे भाशेन आनी कितें प्रॉब्लेम जाल्यार हांव सॉल्व करतलो मेन मदीं पडून. शारदा मंदिर स्कुलाचो पदवीदान सुवाळो शेनवारा जालो. हे कार्यावळीक नामनेची लेखक शोभा डे मुखेल सोयरी म्हूण हाजीर आशिल्ली. ती विद्यार्थ्यां संदर्भात पालकांनी कशें वागपाक जाय आनी सोशल मिडियाचेर उलयली. आयकात तिचें म्हणणें. You can't win every race, and it doesn't matter whether you do or you don't. Then I remembered Oprah Winfrey's words, terrific words, because we were here to discuss moral dilemmas which each one of us confronts at some point in our lives. And she said, do not confuse the legal with the moral. Parenting is not about winning a popularity contest, it's doing the right thing for your kids. And saying the right thing sometimes at the wrong time, when it's, you know for sure it's likely to be misunderstood and held against you. But that is again what a parent's job is. You're not your child's best friend. Don't let anybody say that or believe it
I'm my daughter's best friend, I'm my son's best friend. No, you're not. You're their parent. And unless you keep that in view, no matter what, chances are you will sometimes get tempted to be a best buddy and mislead your child. I was amused to hear the young girl talk about her phone being confiscated. Every day of my life I want to throw my phone away, and I want to confiscate a lot of phones within my family, but haven't had the guts to do it. Neither to throw away my phone nor take away their phones. But social media and what our phone culture is doing to us is something that I do feel very strongly about, and it does concern me that we are losing track of what are friendships, what is love. Everything is virtual. I have people who come and tell me, oh, I've got 10,000 friends on Facebook. Do you even know who these people are? But you can boast that they're your friends. a व्हिडिओ जर्नलिस्ट श्यामचारी इन मिरामार. आनी इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेरूय पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.